SC दवरली आणि UC बेनावले हांच्यामदी जाल्ले रोमांचक सेमी फायनल फुटबॉल मॅचीत दोनूय पंगडांनी उल्लेखनीय कामगिरी दाखयली। दवरली पंगडान टायब्रेकरात 11-10 अशे घसघशीत जैत जोडले आणि 16व्या सुपर सॉकर सर्तीचे फायनलीत पावले। युनायटेड क्लब ऑफ बेनावलेन ही सर्त घडून हाडली। सेंट जॉन द बाप्टिस्ट दांडो खेळा मळार ही सर्त बरीच रंगली। ही मॅच तीव्र आणि आतामेरेनच्या सर्तीची खाशेलपण थारली। 19व्या मिनिटार लेवी पेरेरा बेनावलेक सुरवेक आघाडी दिली। 20व्या मिनिटार रिव डिकॉस्तान बरोबरी करपी गोलान बेगीन प्रतिकार केलो। दुसऱ्या अर्धात 37व्या मिनिटार जॉसवन कार्दोझोन बेनावले खातीर आघाडी परतून मेळयली। बेनावलेक जैत लागीं आसा अशें दिसताले तेन्ना रिवान 69व्या मिनिटार परतून हॅट्रिक मारलो। निमाणे ही मॅच टायब्रेकरात गेली आणि थंय दवरलीची शूटिंगांतली कुशळटाय प्रबल जाली। रिव डिकॉस्ताच्या प्रभावी हॅट्रिकाक लागून ताका बेनावलेचो फुटबॉल मोगी अमिल्कार पेरेरा हाणें मॅन ऑफ द मॅच हो पुरस्कार भेटायलो। पळयात रोमांचक डावपेच। GOA365 खातीर संदीप तळेकार, मनीषा जाधव आणि शिवानी सांगेलकार।